मेन इश्यूज असले लाटंबारचं इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा आमचं पॅडी फील्ड लास्ट टाइम आम्ही मुळगाव हॉस्पिटलाचो सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे हॉस्पिटल ESIच्या हॉस्पिटलाचो इश्यू रेज केल्लो ह्या फावटी तो इश्यू सॉल्व झाला ऑलरेडी आमकां गव्हर्नमेंटान 20,000 स्क्वेअर मीटर जागा दिल्ली आसा आणि एश्युरन्स दिला की फुडल्या 2 म्हयन्यान आमचे त्याचे फाउंडेशन जातले इट्स 150 बेडेड स्पेशालिटी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मुळगाव येतले ते मेन असा तो लाटंबारचं इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आज क्वेश्चन आसा जर टाइम झाला लास्ट तो क्वेश्चन येतलो त्याच्यावर खूप डिस्कशन जातले मायनिंगेचो इश्यू लास्ट टाइम आम्ही खूपसो रेज जाल्लो आसा ताचो खूपसो सॉल्व जाल्लो आसा तरी आमकां थोडे डावट आसा अबाउट मायनिंग जे आमचे वर्कर्स आसा तांकां तीच कंपनी आणि तेच जागेर परत जॉब दितली काय ना ते सो हो म्हजो एक इश्यू आसा आज टाइम गावला तो इश्यू रेज करतलो आसा ऑलरेडी दे हॅव एग्रीड त्या वर्कर्सांक ते परत जॉब दितले म्हणून आणि तांची सर्वीस कंटिन्युटी रावतली कित्याक खुबशे जाण कशे आसात कोण 50,000 कोण 56 कोण भुरगे आसात पण एकदम मनीस 50 जालो जाल्यार तूं चेंज द जॉब नाल्यार एक नवो जॉब जर सुरू जालो ताका मागीर रिटायरमेंट बेनिफीट काय गावपाचें ना सो हे 2 जे इश्यूज आसात आमचे मेन आसा तिसरो आसा तो स्पोर्ट्स ग्राउंडाचो इश्यू आसा स्पोर्ट्स ग्राउंडाचो इश्यू आमचे कडेन जागा ना आमच्या सरकारा कडेन जागा ना गव्हर्नमेंटाची जागा ना सो हांव गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट केला की आमी आतां ती जागा विकत घेवपाची प्रोबेबली ह्या टर्माक आनी नेक्स्ट टायम तो आमी स्पोर्ट्स ग्राउंड हे करचो बिल्ड करपाचो